तुम्ही पळोवू शकतात जो धालो म्हणटा जी आमची पारंपरिक संस्कृती असा त्या धाल्याची निमणी रात्र काळ जाल्या आणि आयज जी समाप्ती असता ती 12 जण 70 हांगा जाता। हालो आमचे जाणट्यापासून चलता हो आमकां आता 50 वर्सां तरी जाली। कितें कितें जाता म्हणजे 5 दिसांनी या 5 दिसांनी काय काय जाता? 5 दिसांक सगळे गांवचेले आहा न्हू। हे पारंपारीक धालो आसा। पयलीं सान मांडार ह्यो धालो खेळटाल्यो। धालो हो बायलांचे मन जे आसा ते सगळे मांडाचेर उक्ते करपाचे एक साधन आसा। ह्या धालांतल्यान एक आमी नृत्य नाट्य खेळ किंवा रितीरिवाज जे आमचे पारंपारीक कितें आसा ते सगळे मांडाचेर आमी जतनाय करून दवरतात। आनी ही जी आतां ही आमची पारंपारीक जी रीत रिवाज कितें आसा ते आमी फुडल्या पिढी खातीर आमी तेजें संवर्धन करून दवरतात। आतां तुका हांगा दिसतलें की जवळ जवळ 3 पिढयो हांगा आसा। तुम्ही निरीक्षण केलें जाल्यार तुमकां दिसतलें की 3 पिढयो आसा ते एका पिढी कडच्यान दुसऱ्या पिढीक वयता। आनी ही जी आमची पारंपारीक जी कितें रीत आसा आमच्या वाड्या वयली आमच्या गांवांतली ती आमी सांबाळून दवरता।